हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर कसे आहात तुम्ही? कसं आहे तुम्ही? हाय मोड. तो कल से ना कल से अच्छे से बारिश हो रही है और आज पूरा दिन बारिश हो रहा है. तो आज रितिक पापा काम से जल्दी आ गए तो चलो बाहेर घूम के आते हैं. तो खाऊ इथं दराबॉल जा रे. पाऊस पडटा बाहेर हा बारीक बारीक तरी पण दराबॉल वयता एक तू दाखयता मागीर. ओके, तो पळोवया आयचे ब्लॉग कशे जाते. तो आयज असा सांजाव. ओके, तो आयज असा सांजाव सारख्या सॉरी हा इफ आय मिस्टेक जाल्यार सॉरी माफ करात. ओके, सो पळोवया वाटे मेळटले आमकां पळोवपाक सांजाव. पळोवया वाटे बी मेळ्ळ्यार तुमकां दाखयता हांव. ओके, जस्ट आता घरांतल्यान भायर सरला. ओके, तो आप वीडियो पे बने रहिए और चॅनलला न्यू असा जाल्यार प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. पळयात बारीक पाऊस पडटा. काळोख झाला येला आता जरा 5 झाला. आज सकाळच्या पावसा ऋत्विक आज सांजाव सारखे एन्जॉय केला सर लोकांनी. एक्च्युअली सांजाव की पाऊस जाय हा, पाऊस ना जाल्यार काय मजा ना. पण आज पाऊस पडलो लोकांनी बरे एन्जॉय केला असतले. आज नी मातशे थंड झाले क्लायमेट. बरीच लायच्या ना खरेच. आता जस्ट हांगा न्ही कोकेरे कोडे एक्सिडेंट जाला. सो पाऊस पडटा मातशे तुम्ही सेफ ड्रायव्ह करात, घाई करनाकात. ओके, पळय आयच्यान पाऊस पडलो आणि एक एक्सिडेंट जालो हांगासर. सो तुम्ही सेफ ड्राइव करात. तो देखिए ट्रैफिक में अटक गए. पुढे बस वयता. ऋतिका त्या बसीन वचूंक जाय शिर्डी. ताका फक्त शिर्डी वचपाचे मूड. असले बस पयले न्ही शिर्डी या म्हणटा. हे पळय आता वयता सांग ताका राव म्हणून एका वर म्हणून सांग. म्हाका न्ही खूब आवडटा बसीन ट्रॅव्हल करपाक आनी ऋतिकाकूय खूब आवडटा बसीन ट्रॅव्हल करपाक. आनी ताका बसीन बी न्ही उलटी जायना. जेन्ना आमी कुमटा वयता न्ही कारवार कारान सपोज तो गेलो न्ही इफ आमी कार घेवन गेले न्ही तो कारीन उलटी करता कारवार पावले की. पण बसीन इफ गेले न्ही आमी तो बसीन तो उलटी करना पळय. आनी ताका आवडटा कारान वचपाक. अशें भुरग्यांक सवय करूंक जाय कारान बी म्हणजे बसीन ट्रॅव्हल करपाक. ओके, फक्त कारान भोंवून न्ही तांकां त्यात मागीर सवय जाता. ऋतिक आमचो जालो फिक्स बसीन भोंवपाक. टेन्शन ना हेजें. पळयात गायची कुस्ती चालू जाला. धिरयो कर पळय पळया एक मिनिट. हे पळयात सारखे ग्रीन ग्रास मदीं रावलात आणि दोघांची कुस्ती चालू केला. पप्पानी ऋत्विक खंय तो. सो तुम्ही हांगा पळोवंक शकता कितले बरे ग्रीनरी जाला पळय. आता पावस पडटा न्ही बरें जाला. आतां ग्रास बीन बरें दिसता. फुलां झाड जालें वचून बसूंक जाय मदीं. बरें मदीं बसून न्ही फोटोशूट करूंक जाय. ये मौसम की बारिश ये बारिश का पानी. हांगासर कंपाराकडे न्ही एक सांजोवा सेलिब्रेट करता. बंद केले. एक मिनिट तुमकां दाखयता हांव. बंद केला. हांगासर आसतले सांजाव आता बंद जाला ते सोंपले दिसता. तर या यो सोंपले ते. एक्च्युअली टायमिंग 10:30 पर्यंत आसता ते. पण आयज म्हाका दिसता बेगिना बंद केला. लोकांक पाशियेंस ना हॉर्न मारतात.
पावली आम्ही दोनापावल सर्कल आणि हांगा पळया G20 ची लायला अजून चालू आसा G20 ट्रॅफिक पळय कितले आता पोंग जाय पार्किंग मेळटा काय ना कितें कशें G20 सगळ्यांक घाई जाला कोणाक खंय वचूंक जाय कोणाक खबर ना लोक घुसतात गाडी घेवन सो न्ही भितर एंट्री घेनात भायर सगळे पोलीस रावलात गर्दी आसा म्हणून ते मातशें ब्लॉक करतात सो भितर खूप गर्दी आनी त्या कारण तुम्ही ब्लॉक करतात पण आम्ही सांगले की प्रेरणा हॉटेला एक फुडें हॉटेल आहा प्रेरणा म्हणून थंय वयता म्हणून सांगलें हांवें तो आमकां सोडलें हे पळयात लोक सगळे भिजत वयता तो पळय ते खड्डो एकलो भिजत घेता ओके पळयता आतां खंय पार्किंग मेळटा ते बाग करता आनी छत्री घेवन लागत चलो आतां पळय सगळें वॉकिंग भिजत वयता सगळे जाणां ना आता हिंगा पार्किंग काही करूंकूच ना तेंच्यांनी करूंक जाय न्ही पार्किंग बी चेक करया हे पळय प्रेरणा हॉटेल हे ते कितें प्रेरणा असं पावले आमी दोनापावल आनी जस्ट गाडी हांगा पार्क केला लोक खूब आसा आनी पावस खूब व्हडलो येता आनी टेन्शन ना म्हाजो कॅमेरा आहा पळय वॉटरप्रूफ आनी अशें आमकां आयजूच कळ्ळें म्हाजो मोबायल वॉटरप्रूफ म्हणून हो पळय ऋत्वी एन्जॉय मरे छत्री जाय भोंवपाक जाय हें जाय तें जाय म्हणटा वाव बरी दिसता हां फुडें तुमकां दाखयता फुडें आनी ट्युरिस्ट लोक खूब आसा हे पळयात दोनापावल इतलो फेमस लोक खंयच्यान लोक दोनापावल भोंवपाक येता आमी इतले लागीं आसून दोनापावल पावना आं आयज टायम काडलो आं लास्ट टायम आमी इल्ली हांगासर लास्ट टायम आमी इल्ली हांगा तेन्ना काम चालू आसतलें तेन्ना आमकां भायरूच हांगा रावन पळोवंक मेळटालें भितर वचूंक मेळनालें सो आतां थंय जालें काम सो तेंच्यांनी ओपन केला सो तुमकां दाखयता एंट्री फी बीन कशें तें आनी हांगा न्ही गोवन्साक फ्री आसा गोवन फॉर गोवन्स फ्री थंय बरयला बोर्ड मारला तुमकां दाखयता मागीर हांव ओके पळयात एंट्री फी थंय दिल्लेलें आसा एडल्टाक चायल्डाक कितें तें ओके आनी हांगासर एंट्री फ्री फॉर गोवन्साक फ्री आसा तर फक्त ID कार्ड बी दाखोवचें पडटा सारकें ओके हे पळय जस्ट गो ना ओके वाव पळयात ठीक आहे बॉक्स उडयला बॅग पळयात लय बरें दिसता आनी हे पावसानूच पळोवपा मजा हां हां भिजनाका हे पळयात हां हय बॉक्स पडला चल या आनी आमी थंय सो पळय हांगासर एक गेट केला तो ID कार्ड दाखोवचें पडटलें तें दाखयता कोणाक दाखयता ID कार्ड सो ID कार्ड दाखयता तांकां ना आमी रे पोरूची करून रावता आधा कट भितर हात महिला मोबायला ID proof of Goa ऋत्विक गोंयकाराक फ्री पळया हे ताज कन्व्हेन्शन न्ही खंयचे ताज कन्व्हेन्शन मागीर सिदादी गोवा तो सिदादी गोवा ते सिदादी गोवा ताज कन्व्हेन्शन वयर तांच्यानी घेतला न्ही ताज कन्व्हेन्शन कितें कोणें म्हणजे ताजान तांच्यानी घेतला न्ही तांच्या थिंगा चालू पळय थिंगा पळय आं थंय लोक आसा कमी आहा एंट्री करचे पडटा न्ही पण चडशी लोक ट्युरिस्ट आहा म्हाका दिसता गोवाचे आमी न्ही आनी आमचे गोवा पळय आमचे हिरो आमचो पळय गोंयकार तो गोंयकार हे गोंयकार ऋत्विक हाय म्हण व्हडलो केन्ना म्हणटाले येवया दोनापावल लास्ट आयज मुहूर्त मेळ्ळें पण बरें जालें आं पावस पडलो आनी छत्री सामकें व्हडलें हाडला दोगां एक छत्रीन दोग जाणां पळय एक छत्रीन दोग जाणां वयता सारकें बरें केलां न्ही बरें केलां बरें केलां हो थिंगा पळय
बरें फ्लोरिंग केला फ्लोरिंग बी घातला आनी हांगासर पळय सायडीन बरें केला. आता ते उरलं आसा ते हेजी खंयचे मुवी तो सिंगम सिंगम तुम्ही सिंगम मुवी पयले आसतलेच. ते हिंगा मोठ हांगा ते हें आसलेलें लायटीचो खांबो अजय देवगन काडटा ते ओडून हिंगा फाटल्यान आणि परत घालूकूच ना तेंच्यांनी. अजय देवगनान काढलं ते परत घालूकूच ना. कित्याक हांगा दाखयता पळय कितलो काळोख जाला थंय पळय. वाव रावता हिंगा हम बारिश में अटक गए. मधीत रावला आम्ही दोनाभाऊ व्हडलो पावस पडटा. हो पळय और लागलो पावसाने या पावसाने भायर या म्हणटा आता पळय थंय वर या आम्ही चल. अब हम जा रहे हैं ऊपर. चली वर या. स्लो जा ऋत्विक स्लो चल रे तांकां छत्री बित्री मारात. वयर सत्री फुट्टल दिसता. ओ ऋत्विक वय सगळे लोकां वयर रावला. ऋतिकान बरें आयडिया केले लोकांक छत्री लागोंक जायना म्हणून. व्हेरी गुड हा ऋती तकली हा तुका. हा व्हेरी गुड व्हेरी गुड. सत्री गड्ड ना ऋत्विक. छत्री गड्डर. हा 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 त्या सत्री घेऊन वांगडा वर्षी मग वयर जशे जशे वयर वयता न्ही तशे तशे वारो चड मारता. मोठे सांगतो सत्री बरी दिसले हे पळयात. आनी वर वचूंक जाय. चल ऋती वरी वच. वर वर येताना काडया. लोक भिजले ना बेरू एन्जॉय करपाक. लोक सगळे भिजतात हे पळयात. रफ घेतलं सत्री दोरा ऋत्विक. वाव पळयात. राव ऋत्विक. हा तू पुढे मामा पुढे हो ना तू. अहो हांगासर ओपन कितें धर धर. हांव समजलें हांगासर पॅक आसतलें म्हणून वयर पण सगळें ओपन आसा. हे पळय हांव सांगू तुमकां बेस्ट रेनकोट इज द बेस्ट ऑप्शन. हे पळयात हां आमगे रेनकोट ना अजून. ये देखिए और वो है स्टैचू है ना वहाँ पे वो है डॉन और वहाँ पे जो स्टैचू है ना वो है डोना और पाउला. डोना पाउला. ऋत्विक अमृता देखिए सारखं जा रे बस ते बस. बरो वारो सुटला. ऋत्विक शकलो धरपा कळना आणि भायर छत्री घेवन वयता खंय पावसान. आयज हांव भिजता. हांव म्हाका छत्री नाका. अशें परत परत सद्दी काय येवपाचें ना भायर. आहा बरें दिसलें. लोक सगळीं जाणां भिजता हांगासर. तर पावसान न्ही तुमी हांगा एक मुद्दम येयात आं. तुमी खूब एन्जॉय करतले. आहा बरें दिसता. हेका पळय कुडकुडू लागला हेका. आं चल या आतां घरा. बरें फाल्यां न्ही जाल्यार आतां आनी येवपाचें ना. बरें थंय एक रेस्टॉरंट ओपन केला दाखयता हांव. बरी दिसता न्ही. ते पळयात थंय एक रेस्टॉरंट ओपन केला. बरी दिसता. चल या न्ही सकयल आमी. मौसम में ना गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाने का बहुत ही मन कर रहा है. तो क्या करें ऋतु के पापा. चलो जाएंगे ना. गरम गरम चाय पीने. हिंगा खंय तर धरूं जाय चाय. एक्चुअली हांगा धरूंक जाय आसलें एक चाय गाडो धाकटेशी गाडो एक चाय वडा पाव तशें धरूंक जाय आसलें.
लोक बुरसे करतात आणि त्याला धरून असले. नाही आता बरे केला सामके बरे केला. लास्ट टाइम आम्ही येईल त्यांना आम्ही बाहेरसून पोहून राहून गेल्ली नाही काम चालू असलं ते आता बरे केला. लोक सगळे भिजतात. दोनापावल सगळं रिनोव्हेट केला. न्यू टाईप घातला बरे पेंटिंग केला. ते फाटल्यान दोन स्टॅच्यू हा पळय ताका कांयच करूंक ना आहा तशी आहा ते. आनी म्हाका दिसता थोडें पडटलें ते इतले जाम जाला. हे आवाज न्ही आयकोंक बरें दिसता. सेंटर कितें एक बोट भिडला बघा दिसता तो दिसना हांगा बरें दिसलें. तर तुमकां न्ही अशे बरे बरे प्लेसी व्हरतले आमी. आयज आमी दोनापावल येयला तर पावसांनी न्ही अशें वचून शूट करप न्ही खूब मजा येता. आनी गरमा गरम चाय भजी बी आसता आनी विचारपाकूच नाका. सो आमी ट्राय करतले बरे बरे प्लेसी तुमकां व्हरून दाखोवपाक. वास्को सिटी वयर आहा ताचो वास्को हार्बर व्हडले व्हडले बोटी येता थिंगा. तर थंय न्ही ते वास्को हार्बर व्हडली व्हडली बोटी बी रावला थंयसर. तुमकां दिसतालें खबर ना पावस पडटा तर व्हडले व्हडले बोटी बी आहा थंयसर. पण तुमकां आतां दिसना आतां कितें पावस पडटा न्ही वास्को हार्बर. जालें भोंवन आतां वयता च्या पिवपाक. गरम 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 च्या. आं हाँ व्हडलो आपण पिता का व्हडलो. चल चल ओके. बहुत एंजॉय किया आज बहुत अच्छा लगा. लोग आता येयले तो अभी भी लोग आ रहे हैं. चडशी टुरिस्ट लोक चढा. तर नेक्स्ट टायम न्ही खंय भायर वयतले न्ही रेनकोट इज द मस्ट. आतां आमकां जो रेनकोट घेवंक जाय पयलीं म्हाका आनी रचिकाक कित्याक पप्पा कडेन आसा रेनकोट. तर आमच्या दोगां कडेन रेनकोट ना आनी अशी छत्री घेवन भोंवपाक न्ही अजिबात जायना. सो आयज आमकां खूब त्रास जालो विडियो शूट करपाक. सो आतां वचून पयलीं रेनकोट घेवंक जाय. हय ट्रान्सपरंट आसता पळय ते घेवंक जाय म्हाका. हें बरें आहा पळय 100 रुपये आसूं 100 रुपया चलता म्हाका हायफाय नाका. कित्याक हांव सदांच का भायर वयचें ना. जेन्ना व्लॉगिंग करपाक जाय तो बाय फिशींग करता पळय दाखयता तुमकां ना. फिशींग कर रहा है. पासियेस जाय पासियेस. फिशींग काडपाक पाशियेस जाय. शिरकाले दिसता शिरकाले हेजे. हांगासर बरें व्हडलें व्हडलें नुस्तें मेळटलें काडपाक गेल्यार. पण रावता आमी नुस्तें मेळसर पळोवया राव. चल या आमी. तें नुस्तें आतां मेळचें ना टायम लागतलो ताका. ते जाय तेन्ना मेळना तें नुस्तें. खूब त्रास करचे पडटा खूब वेळ रावचें पडटा न्ही. लागलें चल आतां भायर सरया. हां तूं आनी रित्वी भिजनाका कित्याक खबर आहा मागीर स्कुलान तुका थंडी बी जातले. तो हांगासर न्ही सायडीन शॉपां आसा बारीक बारीक कपड्याचे आनी कितें चपलांचे बीन. ते सगळें बंद केलां पळय सगळें बंद केलां की आतां पावस न्ही आतां चड ट्युरिस्ट चड लोक येना. पळय सर बरें 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 कपडे मेळटा हांगासर. चपला बिपला कपडे स्कर्ट बीट असले बरें मेळटा. आमी कपडे घेवंक ना येयले लास्ट टायम येयल्ले न्ही आमी. सो लोकांनी पळयात कशें पार्क केला गाडी. चल या आमी हांगच्यान आनी आमची गाडी हांगा ब्लॉक जातले. ऋतिक एंजॉय केलें. तो बारिश के टाइम ना वीडियो शूट करना बहुत ही टफ है. तो आज आम्ही कशे वीडियो शूट केला आमकां खबर ना. तो थँक गॉड माझे मोबाईल वॉटरप्रूफ आसा म्हणून आयज शूट जाले नाजाल्यार आमी येवपा नासलेले. तो खूब टफ आसा विडियो शूट करपाक पावसान इतलें इजी ना. होप तुमकां विडियो आवडलो बी आसल्यार इफ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात ओके. सो आतां आमी वयता च्या पिवपाक. खंयचें रेस्टॉरंट खबर ना पळोवया खंय ते. मेन पार्किंग मेळटा थंयसर आमी वयतले. सो आमी आयला च्या पिवपाक तातो रेस्टॉरंटान आनी पार्किंग खंयच ना. आतां हांगा पार्क केला आतां वॉकिंग वयता हांगच्यान. बारीक पडटा पावस. आमी हांगा आयला तातो रेस्टॉरंट आमचें फेवरेट रेस्टॉरंट तातो. वयर आमी आसा लोका
खूप थंडी खाता आणि एसी लायला थंडी आहे ना तिथे तोंडा पाना कुडकुडटालो कुडकुडटा खूप थंडी खाता एसी लायला चना मसाला आईज रित्यूव खातालो चना मसाला सो तातो रेस्टॉरंटांतले न्ही म्हाका हें भजी खूब आवडटा ती बरें हा सगळें फिनिश कर आं सो तातूंतले न्ही चना मसाला एकदम टेस्टी कॅन जेन्नाय तुमी तातो रेस्टॉरंट येता न्ही चना मसाला मुद्दम ट्राय करात आं टेस्टी बरें हा सो जालें आमचे चना मसाला खावन हे चना मसाला आनी रितीक गोपाची फेवरेट आतां हेजे फेवरेट जालें खरेंच बरें करतात सो आतां आमी पिता हांगा कॉफी पूर्ण 21 इयर्स कितें रितीक गोपा 21 इयर्स जाले तो हांगाच येता भाजी खावपाक Same ते भाजी. बी सेम भाजी हेच खाता तो जेन्ना आमी हांगा येता न्ही तातूंत तो फक्त चना मसाला घेता आनी हांव घेतालें मशरूम मसाला सेम टेस्ट हा आणि जेन्ना तो खातालो पळय 21 इयर्स जालो म्हणटा टेस्ट हा पळय आजून सेम आसा आं तूंय खाता टेस्ट हा पळय आजुनूय सेम आसा सो रितीक आवडलें आयज बरें आसलें आनी भायर तो बरो पावस पडटा न्ही सो हांगासर गरमा गरम कॉफी पिता शुगर घालूं नाका कॉफी घातलं रे रितीक म्हणटा साखर घालूं नाका कॉफी पळयता राव आसा सारकें म्हाका सारकें आहा तें की हांव डायट करता न्ही असं शुगर खायना हांव ना हांव डायट बीट कांय करना म्हाका तें इंट्रस्ट ना डायटींग करपाचें बीन जें मेळटा तें खावपाचें हय न्ही करेक्ट गरम गरम चाय रितीक पप्पा पिता च्या आनी हांव पिता कॉफी तूं खंय गेलो पप्पा कडे कॅमेरान येवपा खातीर देवटें गेलो अरे पप्पाचे फेवरेट ना तू सो आतां आमी येयल्या बाटा शोरुमान आंबले किती आले अमळें कितें काडलें ओके ओके सो भायर इतलो ट्राफीक आसा पळयात पार्किंग करपाक जागो ना रितिकाक शूज घेवपाक सँडल घेवपाक रेनी सँडल तो लास्ट इयर तो यूज करता ते मातशें आतां न्ही धाकटे जाता आनी तेंच्या स्कुलान न्ही फॅन्सी बी यूज करप ना एक पर्टिक्युलर तेंचे दाखयला तेच घेवपाचे यूज करपाचे हां सेम न्ही सो तुमकां दाखयता बाटा शोरुमान कलेक्शन बरें बरें आहा पळया आनी हांगासर सेल बी येयला फ्लॅश सेल 20% ऑफ तुका दाखयता हे पळयात हे पळय हांगासर 20% ऑफ आसा सँडल ब्लॅक सँडल घालून पळय न्ही एक दाखोवन सो हांगा सगळें 50% ऑफ आहा बरें बरें आहा धाकट्या भुरग्यांक हे पळया 50% ऑफ आहा सो लास्ट इयर आमी हाडलेले ताका ते शूज सँडल ते पणजेसून हाडलेले मार्केटासून सो चिंतले की बाटा शोरूमासून घेवया ते मातशे चड दीस टिकताय बरें सो एक्चुअल रेट आसा 1500 म्हणजे 1499 आफ्टर डिस्काउंट कितले 20% ऑफ आसा 1199 हाडले हे खंयचे हांव कितें चलता पावरचे नकून देऊ का तू पावरचे ना मातशें व्हडलेच घ्या तुटता म्हणजे आम्ही हाडल्या बरोबर गेले ते मातशें व्हडले सायज घे दोन हेतून ना क्रॉक्सान ब्लॅक ना फुल ब्लॅक दाखय म्हाका ते दाखय फुडल्या वर्सा हें जावंक जाय शुनात
मातशें व्हडलें घे. फुडल्या वर्सांय तेच शूज तेच सँडल यूज जावंक जाय. पयलीं आमी धाकटे आसतना तेंच करताले. आमी आमकां धाकटे आसतना शूज बीन चप्पलां बी कितें हाडलें न्ही आमी ते 3-4 वर्स पर यूज करताली. आनी आतां हांव हे यूज करता पळय म्हाका दिसता 5 वर्स जाले. आनी एक्चुली ते बरें 5 years जाले. मोर दॅन 5 years. आनी एक्चुली हें बरें आं कांय तुटना बिटना कांय ना. दाखयता राव. पळय हें बरें टिकता हें. हॅपी सँडल केन्नाच्यान रावल्लो तो शूज जाय सँडल जाय म्हणून लास्टाक मेवळें. झाले म्हणे कित्याक तो व्हडलो मरे ते व्हडल्यांचे ते. म्हाका सँडल घे खंय पण म्हाका बाटांतले नाका. म्हाका ते पणजी मार्केटान मेळटा पळय सस्ते भितरले तसले शूज हांव घालपी. म्हाका नाका हां शुनात. हांव घेता मार्केटान ते बरे बरे येता. और 20% ऑफ भी है ये देखिए. बरे हा बॅग बरें हा न्ही. मोडून घालशी दवरते जायना. की घेता सॉक्स. तो यहाँ पे देखिए बरं आहे ऋत्विक तू घालला का ते दवर बरे बरे कलेक्शन्स आहे या पळय. तो हिल्स बीन न्ही हांव घालना म्हाका जायना ते. हें बरें हा पळय. नाका रे तू की घालता रे. हो पळय ऋत्विक हो घालता खंय. अरे हां चल आता छत्री घेऊन. यो 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 घेऊन जाल्ले आतां घरा वयता. एक्चुली प्लॅन केलेले पणजे मार्केटा वचून रेनकोट घेवपाक. सो आतां जावचें ना टायम जाला आनी पावसूय पडटा आनी पार्किंगूय मेळना थंय. सो नेक्स्ट टायम वयतलें पणजी. सो म्हाका आनी ऋतिका रेनकोट घेवंक जाय. पाउस पट्टा रावला हमें गाड़ी हम क्या उल्टे पार्क केला. तो जस्ट घर पहुंच गए हैं और बाहर इतनी जोर की बारिश हो रही है ना क्या बताऊं. तो अशें म्हणटा की पावस जाय म्हणटा जेन्ना पावस पडटा तेन्ना नाका आता आनी भायर भोंवपाकूच नाका आतां अशें पावस पडल्यार. ओके तो ऋतिकाचें काम जालें. शूज हाडले सँडल हाडले. आतां रेनकोट हाडपाचें काम नेक्स्ट टायम पणजे वयतलें तर रेनकोट हाडूंक जाय म्हाका आनी ऋतिका पप्पाडे आसा. ओके तो आयचो व्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज व्हिडिओ लाइक करा शेयर करात आणि मेरे चैनल सब्सक्राइब करात. ओके तो चलिए गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय टेक केयर.